आज ह्या देशाचे जे आमी ताका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जातून प्रत्येक नागरिकाक जो अधिकार आसा, जो हक आमकां जो दिला आमच्या संविधानान, ताजे आज 75वी एनिवर्सरी 26 नोव्हेंबर 1949 ह्या दिसा ह्या देशाचे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्ट जाल्ले. त्याच बरोबर आज वी वूड लायक टू पे हंबल ट्रिब्यूट्स टू ऑल द मार्टर्स, विक्टिम्स ऑफ 2008 horror terror attack in Mumbai on 26/11. आमचे लीडर श्री राहुल गांधी हे सदांच आमचे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियान जे अधिकार नागरिकाक ह्या देशाच्या लोकांक जे दिल्या आनी जे मेळना, ताका लागून तांणी भारत जोडो यात्रा फ्रॉम कन्याकुमारी टू काश्मीर जवळपास 4000 किलोमिटराची पदयात्रा काडली, जातून तांणी वेगळ्या वेगळ्या लोकांक, डिफरंट जातीचे आसतले, डिफरंट धर्माचे आसतले, डिफरंट भाशा उलोवपी लोक, डिफरंट कल्चराचे लोक, शेतकरी, युवा, कामगार, अशे वेगळ्या वेगळ्या लोकांक तांणी आपल्या यात्रेन ते मेळ्ळे. तांणी लोकांक जोडपाचो एक प्रयत्न केलो. गेल्ली 10 वर्सां आमी पळयता की हे BJPच्या राज्यान कशा पद्दतीन लोकांचो आवाज हे सरकार दामता. जे अधिकार आमकां संविधाना भितर आसा ते अधिकार आमकां मेळना. सो 75वी एनिवर्सरी मनोवपाक काँग्रेस पक्ष फाल्यांच्यान फुडले 2 म्हयने 60 दीस आमी संविधान रक्षक अभियान ही कॅम्पेन आमी फाल्यांच्यान लॉन्च करता. फाल्यां 4 वरांचेर गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स हांगा पुराय आमचे स्टेट लेवल तशेंच ब्लॉक लेवल अशे आमचे सगळे पदाधिकारी, आमचे सगळे वर्कर्स हांकां आमी फाल्यां एक प्रोग्राम दवरला, जातून कॉन्स्टिट्यूशन, मनशाचो अधिकार, रायट्स आनी कशें हे BJP सरकार, मोदी सरकारान ताजो दुरुपयोग केला, हे आमी फुडल्या 60 दिसान आमी विविध कार्यक्रम प्रत्येक मतदारसंघान आमी चालू करतले. येणाऱ्या फुडल्या 2 म्हयन्यान रायट फ्रॉम मांद्रे टू काणकोण पुराय गोंयभर वी वील हॅव प्रोग्राम्स ऑफ कशा पद्दतीन हे BJPचे सरकार राज्यान तशें केंद्रान कशे लोकांचेर अत्याचार करता, कशे लोकांचे रायट्स आमकां मेळनात, जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी आमी म्हणटा मिडिया, कशे मिडियाचो आवाज दामपाचो हे सरकार प्रयत्न करता, तेय आमी लोकां मुखार हाडटले. आनी हो कार्यक्रमान आज गोंयचे जे विशय आसा, आज गोंयची आयडेंटिटी म्हणल्यार आमचे गोंयची संस्कृती, आमचे गोंयचे पर्यावरण, हे आज खंय तरी हे सरकार आज नश्ट करता. फाटले 1 वर्स आमी पळयले की कशा पद्दतीन हे सरकार गोंयचे जागे, भाटां, बेसां हे विकपाक मुखार सरला. हाजेर एक व्हडली कॅम्पेन जाली. सगळे पक्ष एका डायरेक्शनान वताले. गोंयचे सगळे एक्टिविस्ट, NGOs हे वेगळ्या वेगळ्या जाग्यांचेर आंदोलनां जातालीं. कशा पद्दतीन हे सरकार
इल्लिगल पद्दतीन आमची भाटां बेसां कन्वर्ट करता हेंय आमच्या गोंयकाराच्या मुखार आमी हाडिल्लें. पूण BJP इज नोन फॉर डायवर्जन. BJP इज नोन फॉर लोकांचें मायंड कशें डायवर्ट करप. आमी पळयलें की तांणी जेन्ना हो बोवाळ चालू आशिल्लो तेन्ना तांणी सेंट फ्रांसीस झेवियराचो मुद्दो काडलो आनी थंय लोकांक डिवायड करपाचो प्रयत्न ह्या सरकारान केलो. सो फुडले 60 दीस जे 40 मतदारसंघान आमचें अभियान जे चालू जातलें तातूंत 5 आमचे मेन स्तंभ और 5 मेन ही कॅम्पेन आमी घेवन लोकां मुखार वतले. सो तातूंतलो पयलो म्हणटा तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड फायट फॉर इक्वॅलिटी. की आज आमी पळयलां की गरीब जो आसा तो गरीब जायत वता आनी थोडेच जे क्रोनी मित्र ह्या सरकाराचे आसा तेच डे बाय डे श्रीमंत जाता. द डिवायड बिटवीन श्रीमंत आनी गरीब हें मॅनिफोल्ड एवरी इयर वाडटा. गोंयांत तशें ह्या देशांत आमी पळयलां की श्रीमंत आनी गरीब हांचे भितरलो गॅप हो दिसान दीस वाडत आसा. ज्यो ऑपॉर्च्युनिटी गरीब लोकांक आसा किंवा मार्जिनलायज सेक्शनाक आसतली ती दिसान दीस कमी जाता. पब्लीक एम्प्लॉयमेंट, युथाक एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स आर एट ऑल टायम लो. गोंयांत तरी दुर्दैव की आमी गोंय ह्या मुख्यमंत्र्यान ह्या सरकारान गोंयाक व्हरून नंबर 1 पोजिशनाचेर दवरिल्लें आसा इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. आज गोंयचो युवा जो शिकून ग्रॅज्युएट जाता तो आज कंप्लिटली ब्लँक आसा. ताका कळना की बाबा आपूण शिकून जातकीच आपूण खंय नोकरेक वचपाचें किंवा खंयची आज ऑपॉर्च्युनिटी युवकांक दिसना. वेलफेअर स्किम्स ज्यो सरकाराच्यो आसा त्यो गरिबांक किंवा मार्जिनलायज सेक्शनाक दिसान दीस कमी जायत आसात. ज्यो ओल्ड वेलफेअर स्किम्स आशिल्ल्यो त्यो लोकांक टायमार पयशे मेळना. 6 म्हयने तातूंत डिले आसता. पूण सरकार इव्हेंट करपाक सरकारा कडेन पयशे आसा. मंत्र्यांक इंटरनॅशनल टुरार भोंवपाक ह्या सरकारा कडेन पयशे आसा. दुसरो मुद्दो म्हळ्यार हे 5 जे स्तंभ 5 मुद्दे घेवन जे आमी प्रत्येक गोंयभर वतले तातूंत दुसरो आसा तो प्रोटेक्शन ऑफ रिजर्वेशन्स. जे संविधानाच्या अंडर आमकां ज्यो गॅरंटी केल्ल्यो आसा ते घेवन आमी लोकां म्हऱ्यान वतले. हें सरकार कास्ट सेन्सस करपाक फाटल्यान सरता. आमचे लिडर श्री राहुल गांधीन टायम एंड अगेन सांगला की कास्ट सेन्सस जावपाक जाय. ज्या ज्या राज्यांनी काँग्रेसीचें सरकार आसा ते ऑलरेडी कास्ट सेन्सस आमी चालू केल्लो आसा. सो इम्प्लिमेंटेशन ऑफ कास्ट सेन्सस जेन्ना जातलो तेन्ना एक्युरेट डेटा आमकां मेळटलो की बाबा कोणाचो शेअर इन टर्म्स ऑफ सोशल आनी इकॉनॉमीक पद्दतीन कसो मेळपाक जाय हें क्लियर जातलें. दुसरें रिजर्वेशनाचो जो बॅरियर आसा दॅट ऑल्सो हॅज टू बी रिवायज्ड किपींग इन मायंड की प्रेझेंट सोशल आनी इकॉनॉमीक सिच्युएशन ऑफ द कंट्री हें दवरून ते रिवायज जावपाक जाय. तिसरो पॉयंट जो आसा दॅट इज एबॉलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. भेदभाव से छुटकारा संविधान का नारा. BJP आनी RSS हांची आयडियोलॉजी आमी पळयले की लोकां भितर फूट घालप, डिविजीव पॉलिटिक्स, रिलिजना भितर कास्ट क्रीड ह्या लोकां भितर फूट घालप. खंयचो एक करप्शनाचो मुद्दो आयलो की खंयच्या तरी रिलिजनाक मुखार घालप, लोकां भितर डिवायड करप. दिस इज द आयडियोलॉजी ऑफ BJP एंड RSS. जे मायनॉरिटीज आसा तांच्या अगेन्स्ट ह्या BJP सरकारान देशभर वी हॅव सीन दॅट इज अ डिस्क्रिमिनेशन. जे SC, ST, OBC जे आसा वी हॅव सीन की हाजेर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ह्या BJPच्या रेजिमान वाडला. ताज्या उपरांत चवथो पॉयंट इज कॅपिटलिस्ट गव्हर्मेंट अगेन्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पुअर.
आमी पळयता की ह्या देशान ह्या प्रधानमंत्र्याचे जे मित्र आसा, जे क्रोनी मित्र आसा, तांकांच हें सरकार मुखार काडटा, तांकांच सगळे कॉन्ट्रॅक्ट्स मेळटा. आमी फाटल्या दिसांनी पळयले की US लॉन सुद्दां सांगलें की कशा पद्दतीन ह्या प्रधानमंत्र्याचो मित्र, जाका 16,000 कोटी रुपयाचे कॉन्ट्रॅक्ट मेळपाक ताणें 2,000 कोटी रुपयाची ब्रायब दिली. सो हाज्या वयल्यान क्लियर जाता की संविधाना भितर जे रायट्स सगळ्या नागरिकाक ह्या देशाच्या, तो मागीर गरीब आसूं किंवा कोणूय आसूं, हाका जे आसा ते आज रायट्स मेळना. ह्या BJPच्या रेजिमान फक्त जे क्रोनी मित्र ह्या सरकाराचे आसात तेच ग्रो जातात. नॉट इन टर्म्स ऑफ 10, 100 बट 1000 टायम्स फोल्ड्स त्यांची वेल्थ वाडटा, तांचे कडेन कॉन्ट्रॅक्ट्स येता. पांचवो आनी म्हाका दिसता सगळ्यान म्हत्वाचो तो म्हणल्यार सेफ डेमोक्रेसी एंड फ्रिडम्स विच आर गॅरंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. की आज आमी पळयलें की BJP आनी RSS हे डेमोक्रेसी भितर बिलीव करना. तांकां प्रत्येक इंडिविज्युअलाचो आवाज हो तांकां आयकूं येना. आमी पळयलें की देशा भितर सरकारां कशीं फोडप, आमदारांक कशें विकते घेवप, लोकांनी निवडून दिल्ले सरकार पार्ट्यो कश्यो फोडप, हें म्हाका दिसता गेल्ल्या 10 वर्सांनी आमी पळयलें. हे BJPचे सरकार एंटी डिफेक्शन लॉ अंडर द 10th शेड्यूल सुद्दां अमेंड करपाक रेडी ना. जे लोकशाही पद्दतीन लोक जाका निवडून दिता ताजे ते रिस्पेक्ट करना. सो हे सगळे मुद्दे आज म्हाका दिसता म्हत्वाचे आसात. सकाळच्यान हांव TV जेन्ना पळयतालो तेन्ना फक्त टीव्हीचेर आज 26/11 हेच आज थोडे मिडिया चॅनल्स दाखयतात. पूण म्हाका दिसता आज कॉन्स्टिट्यूशन डे, ज्या संविधानाच्या अंडर प्रत्येक नागरिकाक जे अधिकार, जे रायट्स आमकां मेळपाक जाय, जाका आमी बायबल म्हणपाक शकता, आमची भगवत गीता म्हणपाक शकता, हाजो म्हाका दिसता खंयच उल्लेख ना. आनी दीस इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू. आज अनएम्प्लॉयमेंट इज एट द पीक. आज लँड कन्वर्जन ह्या सरकारान गेल्ली 10 वर्सां जर आमी पळयत, 2011-12 ह्या कार्यकाळान ह्या BJPच्या सरकारान गोंयच्या जनतेक सांगलें की तेन्नाचे काँग्रेस सरकार जे आशिल्लें तांणी गोंयचे जागे विकले आनी त्या नाऱ्याचेर आमचें सरकार गेलें 2012. आनी आज आमी कितें पळयता, 10 पटीन चड ह्या सरकारान आज गोंयचे जागे विकले. आनी कोणाक विकले? हे सगळे भायले, रेड्डी, वर्मा, शर्मा. आमी पळयलें की ज्या गोंय राज्याचो एडमिनिस्ट्रेटीव हेड, चीफ सेक्रेटरी आशिल्लो, तो सुद्दां इल्लिगल पद्दतीन आज आमची शेतां कन्वर्ट करता. सो जेन्ना मुखार आयले तेन्ना ताका काडून ट्रान्सफर केलो. सो आज प्रत्येक गोंयकार, प्रत्येक नागरीक जेन्ना आज रस्त्याचेर ट्रॅव्हल जाता, आज गोंयचे रस्ते इतले अनसेफ जाल्या की 33 वरांचेर एक गोंयकार मरता. आज खंयचोच रस्तो सेफ ना. हे BJPचे सरकार इलेक्शन आयले की सांगता की आमी डेव्हलपमेंट केलो, आमी हायवेज बांदले. पूण त्या हायवेचेर म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान फॉर्च्युनर गाडयेंतल्यान देंवन खंयच्या तरी दुसऱ्या गाडयेन, ते फाटल्यान तुज्या कॉन्वॉयान स्कॉर्पिओ आसता, त्या स्कॉर्पिओन बसून एक दीस पळय की कितें हालत जाता ती. ते क्वॉलिटी ऑफ रोड्स पळय. जो मनीस पेडणेच्यान पणजे ट्रॅव्हल करता ताका विचार कितें हाल जाता ते रस्त्यार. त्या रस्त्याचेर कॉन्क्रीट रोड जे केल्या, ज्या कॉन्ट्रॅक्टरान केला, ताणें पेवराचें कॅलिब्रेशन सुद्दां करून आशिल्लें. अंधाधुंदी वेपार करून तुम्ही आज फक्त करप्शन, हांकां हे BJPचे सरकार म्हणटा ते फक्त प्रोजेक्ट हाडटा हजारांनी करोडाचे, ताचेर 20%, 30% घेतले की मागीर ते पाड पडली क्वॉलिटी. आज तुम्ही गोंयान खंय वचत, आज प्रत्येक गांवा कोपऱ्यान तुम्ही आज वचून रस्त्याची हालत पळयात.
आतां संविधाना भितर आमकां हो रायट आसा प्रत्येक नागरिकाक की आमकां आमच्यो बेजीक नेसेसिटी ज्यो आसा, लायट आसतली, उदक आसतलें, रस्ते आसतले, हे मेळपा जाय. हो प्रत्येक मनशाचो अधिकार. आतां गोंयांत रोड टॅक्स इज एट हायेस्ट, तरी आमकां रस्ते मेळना. जो मनीस बाबडो कामांक शहरान येता गांवांतल्यान, ताका गॅरंटी सुद्दां ना की आपूण सेफ घरा पावतलो म्हणून. दुसरें, हेल्थ कॉन्स्टिट्युशनाच्या आदाराचेर जे आमकां वेलफेअर आनी हेल्थ फेसिलिटी मेळपाक जाय त्यो आज गोंयांत मेळना. आज तुमी खंयच्या हेल्थ सेंटरान वचून आज तुमी परिस्थिती पळयात. 2 दीस पयलीं एका एक्टिविस्टान मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो फोटो घातिल्लो की थंय सिनियर सिटिजनांक सुद्दां थंय सेपरेट लायन ना. थंय आमी पळयलें की संडेचे थंय लॉन्ड्री बंद आसता, सोमारा येता तेन्ना थंय बेडशिटां ना. आज तूं प्रत्येक साद्या CHCन वच, PHCन वच, थंय वखदां एवेलेबल ना, थंय दोतोर ना, सादें टेक्निशियन ना, सादें एक्सरे मशीन ना. हायकोर्टान सुद्दां ह्या सरकाराक डायरेक्शनां दिली, ऑर्डर दिली, तरी हे सरकार जागे जायना. जे ट्रेडिशनल धंदे आशिल्ले हे गोंयांत, ते फिशरमॅन आसतले, आमचे टॅक्सी भाव आसतले, जे टुरिजम इंडस्ट्रीन आमचे जे भाव शेक्स ओनर आसतले किंवा दुसऱ्या धंद्यांनी आसतले, तांचो आज धंदो हे सरकार काबार करपाक उठला. जे मायनिंगान आशिल्ले ट्रेडिशनल, तांकां तर ह्या सरकारान काबार केले. केन्ना मायनिंग चालू जातलें हें आजुनूय ते स्पश्ट सांगनात किंवा ताजेर क्लॅरिटी ना. एवरी 6 म्हयने जाले की ते सांगतात फुडल्या चवथीक चालू जातले, चवथ जाली की म्हणटा दिवाळीक चालू जातले, दिवाळी गेली की म्हणटा क्रिसमसाक चालू जातले, क्रिसमस गेले की म्हणटा न्यू इयराक चालू जातले. जे 2 लाख लोक डायरेक्टली इनडायरेक्टली मायनिंगाचेर डिपेंडंट आशिल्ले, त्या लोकांचे कितें जालें ह्या सरकारान गेल्ली 10 वर्सां तांचे ऑडिट सुद्दां करूं ना. सरकाराक खबर सुद्दां ना की ते लोक आज कशे जितात किंवा ते आज जिते आसात, तांचे लायव्हलीहूड कशें चलता, हे सरकाराचे कांयच ताचेर स्टडी ना. दुसरें, करप्शन इज एट पीक. आज प्रत्येक डिपार्टमेंटान तुम्ही वचून पळयात, तुम्ही पंचायतीन वचात, तुम्ही खंयच्या गव्हर्मेंट ऑफिसान वचात, आज पयशे दिल्या शिवाय तुजी कांयच कामां चलना. सब रेजिस्ट्रार ऑफिसांनी वचून पळयात, तिसवाडेचे वचात, तुम्ही म्हापशा वचा. हांवें आयकलां हे दिसांनी पेडण्या सब रेजिस्ट्रार इज मिंटींग मनी, खोऱ्यांनी वट्टा खंय थंय. बिकॉज हे दिल्लीवाले येतात आणि ते लाखांनी ऑफर करतात. तो गोंयकार बाबडो जो आसा तो थंयच उरता. आज लॉ अँड ऑर्डर हो कंप्लीट कॉलेज जाल्लो आसा गोंयांत. आज आमी पळयतात क्रायम रेट कितले वाडले, मर्डर वाडटात, रेप वाडटात, पूण ह्या सरकाराचेर कांयच ताचो कंट्रोल ना. सो म्हाका दिसता हे सगळे मुद्दे जे आज कोर इश्यू आसा आनी हे सरकारान गेल्ले 1-1.5-2 म्हयने आमी पळयतात की हे इश्यू डायवर्ट करपाचो प्रयत्न केलो. पयलीं सेंट फ्रांसीस झेवियराचो तो इश्यू काडलो, ताज्या उपरांत तांणी एक एटेम्प्ट केलो थंय पेडण्या डिस्टर्बन्स करपाचे. जेन्ना एक नीज गोंयकार जो 500 वर्सां गोंयांत जाणी रावून ह्या स्वातंत्र्याक जाणी वांटो घेतला, ताजेर हे बहिश्कार घालतात, ताका हे टेररिस्ट म्हणटात, ताका कसाब म्हटलो. आतां ताजेर कांय कारवाई जायना, मुख्यमंत्री उगी आसा. सो ही कसली डेमोक्रेसी? इज दीस नॉट डिव्हिजिव्ह पॉलिटिक्स? इज दीस नॉट डायव्हर्जंट पॉलिटिक्स? म्हाका दिसता हे सगळे मुद्दे घेवन आमची कॅम्पेन संविधान रक्षक अभियान ही आमी फाल्यांच्यान वी वील लॉन्च दीस. फुडले 60 दीस गांवांत, गोंयच्या प्रत्येक गांवांत, प्रत्येक मतदारसंघान आमच्यो ज्यो दोनी आमचे डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष, आमचो उत्तर गोंयचो बाब विरेंद्र शिरोडकर, तसोच आमचो दक्षिण गोंयचो बाब साबियो डिसिल्वा, हे दोगूय जाण आपले प्रत्येक 20-20 मतदारसंघांनी फुडल्या 2 म्हयन्यांक हे कार्यक्रम करतले. थंय बैठक्यो जातल्यो, थंय प्रेस कॉन्फरन्सीस जातले, थंय लोकां भितर जागृताय जातली, थंय लोकां भितर
कशा पद्दतीन हे सरकार आमचे गोंयची आयडेंटिटी, गोंयचे जागे, गोंयचे जमनी, गोंयची भाटां, गोंयची बेसां कशे विकतात. आज तुम्ही पळयात प्रत्येक गोंया भितर आज प्रत्येक ग्राम सभेक आंदोलनां जाता. प्रत्येक ग्राम सभेक आज जाग्याक लागून लोक उठतात. आयताराच्या ग्राम सभेक आमी पळयलें की कुडचड्यार थंय जेटी जाता म्हणून थंय बोवाळ. आमचे दक्षिण गोंयचे चिकालेच्या पंचायतीन म्हाका दिसता एवरी ग्राम सभेक थंय बोवाळ आसता. थंय आजुनूय लोक भुतानीचे ते प्रोटेस्टाक बसला पूण सरकार ताचेर आजून कांयच क्लॅरिफिकेशन दिना. आज गोंयच्या प्रत्येक भागा भितर ते मागीर पेडणे आसतले किंवा काणकोण आसतले, प्रत्येक ग्राम सभेक प्रत्येक गांवान आज प्रोटेस्ट चालू आसा. गेल्ले आयतारा आमी पळयलें की हो मुख्यमंत्री दिल्ली निती आयोगाच्या मिटिंगेक वता आनी सांगता की गोंयचें नांव म्हणटा तो इंटरनॅशनली व्हेलें कोणें? सनबर्नान. ही लज की आमचो मुख्यमंत्र्याक खबर ना गोंयची संस्कृती कितें, गोंयचो कल्चर कितें. तो थंय वचून सांगता सनबर्नाक लागून म्हणटा आमी इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावले. ते सनबर्न हाडपाक हे बीजेपीचे एजंट काल आमी पळयले की अंजुना थंय ग्राम सभेक बोवाळ करतात, लोकांक मारतात. हो कसलो न्याय? डेमोक्रेसी भितर प्रत्येक मनशाक अधिकार आसा आपलो रायट उलोवपाक, लोकांचे जे प्रश्न आसा ते मांडपाक. जेन्ना जॉब फॉर कॅश फॉर जॉब स्कॅम जालो, जेन्ना आमी प्रोटेस्ट केलो तेन्ना आमचोय आवाज दामपाचो प्रयत्न जालो. सो आज हे सरकार प्रत्येक गोष्टीचेर आज लोकांचो आवाज दामपाक सोदता. आज कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दीस, आयच्या दिसा आमच्या ह्या देशाचे संविधान, आमचे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्ट जाल्ले. म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान आयचो हो दीस मनोवपाची गरज आसा. आनी फुडले 60 दीस टील 26 जानेवारी म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान विचार करपाक जाय की आज संविधाना भितर जे रायट्स आमकां जे आसात ते आमकां मेळटा. हे सरकार आमचे रायट्स प्रोटेक्ट करता काय आमचो आवाज दामता, आमचेर भंय घालता, आमकां रस्ते सारके ना, आमकां उदक मेळना, आमकां लायट मेळना, आमकां जॉब ना, आमची हॉस्पिटलां सारकीं ना, आमकां वखदां मेळना. सो गेल्ली 10 वर्सां ह्या बीजेपीन गोंय राज्याक काबार केल्लो आसा. हें घेवन आमी प्रत्येक मतदारसंघान काँग्रेस पक्ष वतलो. एनी क्वेश्चन्स? काँग्रेस पक्ष म्हणटा तो सदांच लोकां बरोबर आसा. लोकांचे प्रश्न जे आसा ते घेवन काँग्रेस पक्ष सदांच टायम एन अगेन लोकां बरोबर रावला. हो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हो काँग्रेस पक्षान आमचे ह्या देशाचे पयले प्रधानमंत्री पंडीत जवाहरलाल नेहरू आनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या मार्गदर्शना अंडर हे जाल्ले. आनी म्हाका दिसता हाजो अभिमान काँग्रेस पक्षाक आसा. आनी हे जे अधिकार आसात, हे रायट्स आसा, हे प्रत्येक नागरिका मेरेन पावपाक जाय, लोकां मेरेन पावपाक जाय. आनी एज अ मार्क ऑफ 75 years सेलिब्रेशन फ्रॉम 26 नोव्हेंबर 2024 ते 26 जानेवारी 2025, हे 2 महिने इन सेलिब्रेशन ऑफ दीस 75 years, काँग्रेस पार्टी इज ऑर्गनायझिंग दीस प्रोग्राम. ताजेर म्हाका दिसता सेपरेट आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवया. आयचो दीस हो संविधानाचो दीस आनी आमचे रायट्स प्रोटेक्ट करप इज मोर गरजेचें. या विषयावर तुम्ही आंदोलन छेडला सर्व राज्यभर आणि परवा तुमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न झाला, पोलिसांनी तुम्हाला तुमची धरपकड केली. त्याच्यानंतरचा हा विषय डायव्हर्ट होणार नाही या तुमच्या नवीन अभियानाला? आमी तुका सांगले की हे मुद्दे आता गांवागांवान घेवन वतले आमी. हे सगळे मुद्दे घेवन गांवागांवांनी वतले. डायवर्ट जावपाचो प्रश्न ना. हे आता प्रत्येक घरा मेरेन पावपा जाय इशू. सो ह्या अभियानान जे संविधानान तुका सांगला रायट आसा फॉर जॉब, आज आसा, आज युवकांक नोकरी आसा, आज युवकांक नोकरी ना.
नोकऱ्यो आसा त्योय तुमी विकता. हे घेवन आमी प्रत्येक मतदारसंघात प्रत्येक लोकां मेरेन वतले. आज संविधान दिसाक लागून तुम्ही हे जे घेतला कॅम्पेनिंग जे चालयताले तुम्ही म्हणता की बीजेपी मानना किंवा आयज त्यांनी कांयच करूना संविधानाक दिसाक ते संविधान हे देशाचे सर्वोच्च तरी मग तुमकां कशें दिसता बीजेपी कोणाक मानता तर नाही, हे प्रश्न म्हाका दिसता बी जे पीक विचारचो पडटलो. पूण समज जर बी जे पी जर तर संविधानाक जर तर रिस्पेक्ट करता, हांवें पयर सांगिल्लें की संविधानान जे आमकां अधिकार दिला, संविधानान प्रत्येक मनशाक प्रोटेस्ट सायलंट प्रोटेस्ट करपाचो रायट दिला. जे रॉंग डुईंग्स आसात, ज्यो चुको जातात, हे संविधानान आमकां अधिकार दिला लोकां मुखार हाडपाचें. काँग्रेस पार्टी एक प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी नॅशनली. आमचें कर्तव्य की लोकांचेर जो अन्याय जाता हें लोकां मुखार हाडप. पूण त्या दिसा आमी पळयलें की SDM डेप्युटी कलेक्टर जो एक सरकाराचो एक कर्मचारी ऑफिसर, तो संविधानान दिल्ले रायट्स आमचे थांबता. सो संविधान सरकाराच्या वयर काय सरकार संविधानाच्या वयर, हें हांवें पयर विचारिल्लें. तें म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान आज क्लियर करपा आशिल्लें. मुख्यमंत्री आज गोंयच्या युवकांक जॉब ना, आज गोंयच्यो जमनी काबार केल्यो, हाजेर उलोवपा सोडून तो सांगता की 3 देश केले, पाकिस्तान केलो, बांगलादेश केलो. अरे तूं जल्माक सुद्दां येवं नाशिल्लो दिसता. जेन्ना भारत देश स्वतंत्र जालो तेन्ना जल्माक सुद्दां येवं नासता मरे तो. सो त्या वेळा वयली परिस्थिती, त्या वेळा वयल्यो पॉलिटिकल सिनारियो कॅन यू इवन इमॅजिन एंड अंडरस्टँड. हां, हे सदांच सांगता की गोंयचे म्हणटा तो लिबरेशन लेट जालें. हांकां पयलीं हिस्ट्रीच खबर ना. म्हाका दिसता हे सगळे मुद्दे आज खरें म्हणल्यार जर तर भारतीय जनता पार्टी जर तर संविधानाक जर तर मानता किंवा तांकां दिसता की संविधान म्हणटा तें देशाचे सर्वश्रेष्ठ आमचो बायबल, आमचो बूक किंवा आमचे ग्रंथ किंवा आमचो जर ते मानता, जाल्यार म्हाका दिसता आज ह्या सरकारान ताजेर पयलीं सांगपा जाय आशिल्लें की एंटी डिफेक्शन लॉ, जातून तांणी 2 फावटी गोंय राज्यांतले आमदार फोडले पावराक लागून, ऑपोजिशनाचो आवाज दामपाक लागून. ताजेर क्लियर स्टँड येवपा जाय आशिल्लो की लोकांचो मॅन्डेट ह्या सरकारान चोरला आनी फटयला. ताजेर सांगा मरे की ना आतां आमचें सरकार आयलें डबल इंजीन, आमी आतां ते 10th शेड्यूल वी वील अमेंड, एंटी डिफेक्शन लॉ वील अमेंड. कित्याक सांगना? पयर तुम्ही आंदोलन केलें, तुमकां धरपकड केली पुलिसांनी, पळय आवाज तुमचो दाबलेलो आसा तेन्ना असं तुम्ही म्हणटा. आतां फुडलो स्टायल कितें आसा तुमचो? आमी सांगलें की आमचो आवाज तांणी कदाचित पणजे दामला आसतलो. आतां हो आवाज घेवन आमी पूर्ण गोंयभर वतले. ह्या आमच्या अभियाना भितर जे आज गोंयचे जे मुद्दे आसात, जे हांवें तुका 5 सांगले, फायट फॉर इक्वॅलिटी, प्रोटेक्शन एंड रिजर्वेशन, एबॉलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कॅपिटलिस्ट गव्हर्मेंट आनी सेव डेमोक्रेसी. आनी डेमोक्रेसी भितर जे आमकां गॅरंटीज आसात, हे 5ूय भितर जे आज मेन मुद्दे आसतले किंवा जॉब स्कीम आसतलो, जागे आसतले, बेजीक फॅसिलिटी इन हेल्थ आसतले, हे सगळे आज आमचे संविधाना अंडर येतात. हे घेवन आमी सगळे गोंयभर वी वील गो. आंदोलनाय जातली. आंदोलन कशें जाता? तुमकां बॅन केलें म्हणटा ना, पणजे केला ना रे. आमचो आवाज पणजे धाडला, बट दॅट वी वील चॅलेंज. डेप्युटी कलेक्टराक पावर ना सेईंग दॅट टू पूट अनकंडिशनल आमकां आवाज दामपाचो फॉर 6 months. तिन्ही आमदार आहेत. हां, तिन्ही आमदार येतील. 6 months प्रोटेस्ट करून नाही, पणजेन ताणें आमकां इन्क्लुडींग मी आनी आमचे बाकीचे जे पळय 22 लोक आशिल्ले तांकां ताणें 6 monthsचे रिस्ट्रिक्शन घातला फॉर हॅविंग होल्डिंग एनी प्रोटेस्ट, फॉर होल्डिंग एनी रॅलीज. सो दॅट वी वील चॅलेंज. That itself is unconstitutional. दॅट इज सो आय 100%. अरे संविधानान इज इट कॉन्स्टिट्युशनल? इट इज अनकॉन्स्टिट्युशनल मरे. तूं एक सामान्य मनशाचो आवाज दामपाक शकता? संविधानान आमकां अधिकार दिला उलोवपाचो आनी आमी उलयतलेच. तुमी जितलो आमचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करा, आमी पुराय गोंयभर वचून उलयतले. आमदारांचा सहभाग असेल
काँग्रेस पक्ष आमदार खासदार सगळ्यांचो सहभाग आसा हातून प्रत्येक आमदाराकूय रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवायड करून दिल्ली आसा त्या मतदारसंघात दे विल हॅव टू टेक दीस प्रोग्राम. अनेक इंडिया इलेक्शनचे तुमचा प्रश्न आलो फाटले दिसांनी आमी पळयला की आमी पालेकरान स्टेटमेंट केला कित्याक तुमच्या पार्टीचे भक्ती स्टेटमेंट्स येता की सगळ्या पक्षांचा लागतले सो तेंचे म्हटलं की एक तरी म्हजो स्टेटमेंट आयला अमित पालेकरांचो अमित पालेकरान केला आसलो. हांवें सांगला तुमचे सेक्रेटरी आसा ते स्कीमच्या हांवें सांगला पूण ते डायरेक्ट तुमकां शेकडावन दिता की जर म्हजें नांव घेतला अमित पालेकरान म्हजें नांव घेतला प्रेसिडेंट म्हणटा कितें म्हणून की जर काँग्रेस पार्टीचे प्रेसिडेंटान आपल्या वांगडा जर रावान ना जाल्यार ते जाल्यार रावना म्हणल्यार अरे काँग्रेस पार्टीचो हांव अध्यक्ष. म्हजें कर्तव्य लास्ट टायमूय क्लियर केल्लें आसा की हांव म्हजी पार्टी 40 मतदारसंघान ऑर्गनायझेशन स्ट्रॉंग करतलो करप ना लढतलो म्हणून खंय सांगला तुमचे सेक्रेटरी म्हणटा दॅट यू हॅव टू आस्क हर न्हू. हांवें सांगलें जाल्यार तूं म्हाका विचारना. पण ते तुमचे सेक्रेटरी नो बिकॉज आय वॉज नॉट देअर फॉर दॅट मिटींग सो आय कांट आन्सर दॅट क्वेश्चन सो प्रॉब्ली वेन शील कम विल क्लॅरिफाय ऑन दॅट. ती आमची ऑर्गनायझेशन मिटींग आशिल्ली थंय. तशें काय ना ते ऑर्गनायझेशन स्ट्रॉंग. अरे अमित पालेकर वचून कुडचड्यारूय मिटींग घेतला म्हणून हांवें रिएक्ट जावप हां. म्हणजे प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीक अधिकार आसा न्हू रे. मेन मुद्दो आज गोंयचो आसा गोंय सांबाळपाक जाय. आय थिंक लेट्स फोकस ऑन दॅट डोंट डायवर्ट. आज कॉन्स्टिट्यूशन डे संविधान दीस आनी म्हाका दिसता जे हांव उलयलां ते अधिकार तुकाय जाय. तुंय गोंयभर भोंवता तुंय आज लोकांचे इश्यू मांडटा जे हे रॉंग प्रॅक्टिसीस लोकां मुखार दवरता. आज रस्ते सारके ना ताका लागून झगडया. हे हांकां टायम आसा अजून दॅट वी वील टायम येता तेन्ना योग्य टायमाचेर ते आमी उलोवया म्हणटाले. थँक्यू.